माझे आरोप सुद्धा जाल्लेले आहा तुका लागून हांवें प्रेस पिवन कितले हाडी घे भंडारी समाजाचे तुका सांगता हांव सांगपाचें म्हटल्यार भंडारी समाजाचे जेन्ना पळय हांव प्रेस घेतलो म्हाका वयर सेंट्रल कमिटीन अशें म्हाका धाडून उडयलो की भंडारी समाजान तुका लागून प्रेस घेतलो लाय अशें सांगून कितें इलेक्शना टायमार ते मांद्रेकाराचे हेच्या ऑपोजीट उलयलो म्हणून पूण आयज आमची परिस्थिती अशी हाडल्यात तुमी की तुमी ते विसरल्यात सगळे सांगपाचें म्हटल्यार हे आमी पळय हांव पळय सगळ्या लोकांक घेवन येतालो तेन्ना आमच्या भुरग्यांक ते आतां आमी कितें करपाचें हे तुका हांव विचारता आमी कितें करपाचें तुका ते तुवें आमकां उत्तर दिवपाचें तुका आतां सांगपाचें आमी ह्या भुरग्यांक लागून आमी तुजे कडेन येताले घेवन आमी तेंची आतां परिस्थिती कितें आहा आनी आमी कितें करपाचें आतां हेंचे आमकां तूं आन्सर दिवपाचें टॅक्सीकार पळय त्रास काडटा न्हू तेजेर विचारला प्रश्न अध्यक्षा मॅडम हेजेर आमकां तुमचें आन्सर जाय कारण कितें जालें न्हू टॅक्सीकार सगळे अर्दे काबार जाल्ले आहा सर तुकाय सांगता मातसो जाता जाल्यार आमकां सपोर्ट कर सारके जाम पडल्या सर तुमी जर आतां केंगेडी येता पळय न्हू हे आमकां पोसूं येना हे आमकां काबार करपाक येता दीस इज द मेन रिजन आयज आमी हांगा आसा ते तुमच्या कानार आमी घालपाक गेले सर मॅडम तुज्या आदी कित्याक आमी सॉलीड त्रासान पडलेले आहा तुम्ही एक्झॅक्ट कितें तरी सोल्युशन काडची भायल्या एग्रिगेटराक आमी सपोर्ट करीत ना सजेशन मागला की आहा कॉपी कोणा कडेन भायले म्हणजे कितें बापा फुडें तूं फाटल्यान कित्याक उलयता आवाज येता रे भायल्यान भितरले एग्रिगेटर कोणी तुम्ही आहा कॅटेगरी आहा भितरले ते एग्रिगेटर पण तुम्ही 8 जाण गेले ते आयज लोक माहिती आसता हे केला सांगला त्याप्रमाणे आमकांय लोक विचारता ना रे तुका धाडटा तुजे कडेन वचून खंय बियर पियाता आनी हांव सेटींग करता हांव सेटलर म्हणटा हांव एग्रिगेटर गोंयचो हे म्हाका एन्सर जाय तुमचे कडल्यान बाबा आयक म्हाजें आय एम इन सपोर्ट विथ ऑल द लोकल टॅक्सी ओनर्स ओके सो ना आय सपोर्ट सर सपोर्ट करता सर एक काम कर तू जर आमकां सपोर्ट करता मॅडम आनी तू आपल्या लेटर रेडीचेर ऑब्जेक्शन सर पळय ना आमी खूब आयकले आमकां दोन पानां करपाक ना तुमी कितें ऑब्जेक्शन तुमच्या लेटर घालतले दोयले आमकां हो जाय जे कितें लेटर करूंक जाय ते हांव करता तुका कॉपी दिता ना कॉपी दी ना सर इफ यू वांट आय वांट ड्राफ्ट आय सेंड वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी एग्रीगेटर फ्रॉम आउटसाइड मीन्स they कितें सर स्टेटमेंट कर की वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी आयपीएस टॅक्सी हां स्टेटमेंट कर सर वी आर नॉट सपोर्टिंग आयपीएस टॅक्सी आता काल हांव रातची 9:30 पासून त्या जीम रावलो हांव हेजेर उलोवपाक येस हेजेर आमी डिस्कशन केलें आनी म्हणल्यार फाल्यां नाल्यार परवां म्हणजे थोडे आयज फाल्यां नाल्यार परवां आयज न्हू आयज नाल्यार फाल्यां ना फाल्यां नाल्यार परवां परवां नाल्यार म्हणटले तुमी म्हापसा नाल्यार नॉर्थ आनी सावथ सांगता पॉयंट हांगा थंय व्हरनाका प्लीज सांगता कित्याक जाणां खूब जाण क्वेश्चन तुमी हांगा गोंयकार म्हणटले फाल्यां नाल्यार परवां म्हणजे आयज जाता आतां आयज आमचें डिस्कशनूच जायना जाल्यार फाल्यां कशें म्हणून सांग हे उलयल्यार शुअर जातलें सर हे बेसाक आमी ओपन करता तू आमचो हे कर तसले स्टेटमेंट करून नाका कितें सारकें करता सिस्टमॅटीक करता आमी आहा तुज्या वांगडा जर तूं आमच्या वांगडा रावता नाल्यार तूं आसचो न्हय आमी जर जमचें नाल्यार तुमी आसचें सर डायरेक्ट सांगता आतां ब्युरोक्रेट येतात हे गायडलायन घेवन कोणाक आनी येतात ह्यो गायडलायन्स करता आमकां सोपूंक सोदतात हे गायडलायन होय हेच तुमी गेल्या फावटी गेला आमी पार्टी सोडली सर पार्टी सर आमी आय रिस्पेक्ट यू बट तूं मरे केन्ना केन्ना असो उलयता न्हू सर दिस इज आमी हिंगा सर इथून गोंयकार आमी हिंगा आयक म्हाजें
आम्ही लोकांना जो सपोर्ट करता त्या खातीर आयज बसून आम्ही आमदार आहा सर हांव आय डोंट एग्री आम्ही टॅक्सीवाली तुमच्याकडे ना मागीर पळय हो क्वेश्चन कित्याक करता 100% गेले पळय बरें म्हाका एक सांग तुमकां काँग्रेसीक म्हणून मायना तरी पूण टॅक्सीवार आयज सांगता काँग्रेसीन म्हणून तुमकां हाडले काँग्रेसीच्यान तुमी उडी मारली कित्याक बेटरमेंट ऑफ गोवा जेवणाचे बेटरमेंट करून गेला ते सांगा मध्ये अरे बेटर आम्ही फोंडार पडले म्हणतात आम्ही फोंडार पडले चर्चा कोणाचे तुम्ही बेटरमेंट करून गेलो तो गोंय सांगता केदार बेटरमेंट ऑफ गोवा गोंयच्या एका लागून हिताक लागून खंयचे कोणाचे क्रिकेटर हाडून म्हाका सांग आम्ही स्वताच्या ओनर तेंच्याकडे ड्रायव्हरगिरी करपाची बायल माझी हनीमून दुसऱ्याक घेवपाचो कोणीच सांगले आमकां जमना तुम्ही ड्रायव्हर आमकां गाडी सोंपतात मायकलाच्या त्या सांगातल्यान दिवचे ना हे उलयले हेचे नेटार वायस करतात त्याच ते सांगात तो गळो कापूंक सोदता उलोवचो नासलो 1.5 वर्सां गॅप घेतलेले मी मेवता न्हू थिंगा थोडपाक इजी क्वेश्चन करू नका फाल्यांच्या तुझे दार आणि तुका विचारपाक सोडटा हे माझ्या बापाचे उतार हय त्या हक्कान आमी तुका हाडला त्या डबल हक्कान आमकां तुका विचारपाक रायटा आणि 100% रायटा लोक म्हणटा बॅगा घेतले हे घेतले आमी तोंडार उलोवपी फाटल्यान न्हू तुझ्या बियर केन्ना ऐकता तू आयक सांगता तुझे तोंड चार तोंडाय जोडी येता बांयचो काट बारी येता दर्याचे न्हू सांगता तुका दर्या सांगता आता पेव मातशें जाणा म्हणून आमी चालल्या ते सांगता तू स्ट्रॉंग लिडर तेचेर बसल्या शिवाय जातले सोल्युशन वचन वचन तू हलवूंक शकताय तुझ्याकडे इतले पोझिशन हा मायकल जेन्ना गेलो आमकां भंय दिसलो मागीर आमकां कळ्ळें मायकल येयलो तेन्ना आमकां कितली स्ट्रॅटजी ह्याच स्टेजीर हांगा सांगलेलें म्हणटलें तेका सांग होच मायकल तुमकां पकडूंकूय फाटीं रावचो ना म्हणून एकदा सांगले बाप्पा भट्टान गाडी ह्या मोग्यामूग गाडी सोडल्या तुम्ही प्रेस घेतले ते घेतले मागीर फाल्यां गाडी सोना ताणें सांगतो बायले भुरग्यांक तुमचे कडेन धाडटा आनी हांव फ्युचर ते सांगता सोंपलो आनी कांय ना एकूच टॅक्सी धंदो आहा पळय तेजेर हांव 4 जाणांक जॉब दिता बायल भुरग्यांक आनी फुडें 4 जाणांची पोटां भरता हांव तुमी सेल्फ एम्प्लॉयडांक मरे सारके विकेक लायल्या गव्हर्मेंटाची उलयता हांव तुमचे कडेन प्लीज हेजेर मातसो विचार करा गोंयकारांक सांबाळूंक जाताली हो टायम आहा हो लास्ट एंड डू ऑर डाय करा तुजेशी ना सगळें आनी नाय जाल्यार सांग मागीर पळय येता आमची कितें पळय म्हाका आयज 43 इयर्स जाली फर्स्ट जनरेशन टॅक्सीकार आहलो तो लास्ट ड्रायव्हर पयले जनरेशन टॅक्सी ड्रायव्हर स्टार्ट केलेले 1989 तितून हांव लास्ट ड्रायव्हर उरला तुमच्या मरेकाक हाडून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां पयले सुवातेर म्हाजे कडेन मोबायल आहा सगळो आहा सगळें आहा इथे पूण म्हाजे कडेन ऑपरेट करूंक जायना बेस्टीन हॉटेलान कावंटर आहलो हांव पडलेले आसले बेस्टीन हॉटेल सोडलें म्हाजे कडेन तो ऑपरेट करूंक जायना विचार म्हाजे साथीदार आहा तेंकां विचार आनी बेस्टीन हॉटेल सोडलें हे सुवातेर म्हाका बरो कावंटर मेळ्ळो तो म्हाजे कडेन ऑपरेट करूंक जायना सर कितें करपाचें बेस्टीन हॉटेल मागीर थोडे तुका येवपाचें वयर हांव सांगूंक पळय ते आमकां गोंदळ करून ह्याप घालूंक सोदतात आनी तुमकां सगळ्यांक उडी करतात ते पळय तुमी ह्याप घालूंक दिनात तुमी हे वर्षाक आमी तुमचेर एक्शन घेतले म्हणून तुमकां उडी करतात पूण एक्शन घेतले पूण आतां हांव कितें म्हणटा हे एप तर गोंयांत येयले जाय आमी टॅक्सीकार पयले एक 20,000 टॅक्सीकार आमी आहा तितूंतले युवक 2,000 त्या एअरपोर्टार आहा त्या दिसा हांवें बायक घेवन सांगलां ह्या आमच्या मोपा एअरपोर्टार 2-3 हजार टॅक्सीकार आहा
ते एपाचेर सगळे गेले जाल्यार कोण खंयच्या वखदार भाडें कोणाक एपाचेर भाडें येता तितल्यान मारपाचें तुका एपार भाडें येतलें केन्ना तूं एअरपोर्टार गेलो समज भाडें सोडलें तुका परत येवपाक भाडें आहा सगळं तुवें खाली येवंक जाय ना खाली घेऊन जा. खाली येवंक जाय ती नीट पळय परवडटली एपाक सायडीक दवर ट्रान्सपरन्सीचीच गजाल आहा. ट्रान्सपरन्सी म्हणजे कितें आमी जे वांटपाट करता हांव तुका स्ट्रेट सांगता आमची हॉटेलां आहा आमची 4 हॉटेलां आहा 4 हॉटेलांनी जे वांटपण जाता वांटपण कस्टमराक ते प्रायस सांगता 1,500 कस्टमर म्हणटा ना 900 तेंगी पण मागीर तुमी म्हणटा 1400 म्हणटा 1200 मागीर 1250 वयता ते वांटपण बंद जावपाक जाय म्हणून एक विचार आहा. आतां तितूनसून एप आसूं एप सायडीक दवरलो जाल्यार हे कशें करतलो तेजेरूच मिटींग घेया मरे तुमी लिस्टिंग सपोज त्या रेटीची लिस्ट रिसेप्शनाचे हेजेर माझ्या हॉटेलात तुका रावंक जाय जाल्यार रेट आहा मरे तुका ऑनलायन रेट आसपाकूच जाय रेट हॅज टू बी ऑनलायन फॉरगेट द एप मिटींग घ्या मरे लास्ट मिटिंग म्हणटा पळय डायरेक्टराक तेच सांगलेले प्रॉब्लम हा गोंयांत म्हणल्यार इज नॉट अबाउट नॉन अवेलेबिलिटी इट्स अबाउट रेट ह्या तरेची 10 रेटी हा लास्ट काय सांगलेले आनी रेटीचेर आमी काम करूया 100% all the complaints on social media, all the complaints to various hotels is about rate. Yes, sir. There is no rate which is stable. तू वयतलो एअरपोर्टार आनी थिंगा रावतलो ना तुका जी रेट मेवतली तू सोडपाक जाय आनी परतून येवंक जाय म्हणजे त्या लोकांनी कितें करपाचें दिस इज नॉट अ इश्यू तुमकां कोणे रॉंग इश्यू सांगला दिस इज नॉट अ इश्यू अरे गायडलायन आतां हे करपाक जाय जाल्यार खूब भाशेनी येतलेच न्हू गायडलायन तुमी वोसांनी उलोवया मरे अरे आयक आयक हायकोर्टान एक इश्यू हाडलो गव्हर्मेंटाचे कडेन एक इश्यू हाडलो की वयता थिंगा गार्बेज पडटा म्हणून सो प्लांट बांदले काय सोल्युशन येयलें तुमचो हायकोर्ट हायजेक हायकोर्टान सांगलें की हे घाल म्हणून मिटर कितें जालें सर आम्ही हायकोर्टात गेले आम्ही गेले आमचे मिटिंग भाडवले तुमचं हायकोर्ट हायजेक केले सर म्हटलें कितें सांगूया की आमकां रॉंग आयडिया दिल्या इन्फॉर्मेशन दिला आमी कित्याक उलयता ऑलरेडी गोवा मायल्स आनी याचो हॉटेलचो ऑलरेडी तेंच्यांनी एक्शन येवपाक हॉटेलान स्टार्ट केले आनी आमकां पुलिशेन व्हरपाकूय स्टार्ट केले सपोर्ट पुलीस आनी खंयचे कितें म्हणटाय सो तुमी रॉंग इन्फॉर्मेशन आनी गोवा हे तर बाकीचे येयले जाल्यार कशें जावचें ना म्हणटा तुमी बाकीचे येयले जाल्यार तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्म जाताले न्हू हॉटेलांनी सर सोशल मिडियाचेर ऑलरेडी ओला उबर रॅपिडो ऑलरेडी एडवर्टायज करता सर ऑलरेडी एडवर्टायज सो तितून रॉंग इन्फॉर्मेशन कांयच ना न्हू सर ते सगळे ॲप येता म्हणून तर रॅपिडो जर गेले न्हू आमचे पायलट रिक्षेकार रेंट बायकवाले तात्पूर मोडतले 8 दिसूच जगचे ना आमी मोडतले बट स्विगी झोमॅटोवाले रॅपिडो गाडी मारतले सर गायडलायन तरी कितें आसा ती पळय सर